नो डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटिव्ह झोन, हिल कटिंग, लँड फिलिंग अशा गजालींक एनओसी दिवपाचे बंद करात. ग्रामसभेत घेतिल्ल्या थारावाच्या निवेदनाची कॉपी भेटोवपाक म्हण टीसीपी डिपार्टमेंटात गेल्ल्या कळंगुटकारांनी टीसीपी अधिकाऱ्याच्या बेजबाबदार वागणुकेक तोंड दिवचे पडले. या अधिकाऱ्याक काढून वडयात अशें सांगपाची पाळी कळंगुटकारांचेर आयली. 22 ऑक्टोबराक कळंगुटची ग्रामसभा जाली. कळंगुटे बांदकामां आनी प्रोजेक्टा खातीर एनओसी घेवपाचो सपाटो लायला. ह्यो एनओसी वा परवानग्यो दिवपाचे बंद करात कळंगुटकारांनी ग्रामसभेत मागले. त्या उपरांत तेच निवेदन दिवपाक सगळे म्हापशेच्या टीसीपी कचेरेत गेले. थंय सरपंचा सयत सगळ्यांकच वेगळोच अणभव आयलो. आयकुया तांच्याच तोंडांतल्यान. प्रपोजल मेनली आसलो जे पळय प्रोजेक्ट्स येतात ऑन हिली आनी लो लायंग एरियाजांचेर पळय तेचे आनी हे युनॅनिमसली रिजॉल्व जाले एक रेजोल्युशन सांगून की आमी सगळीं टीसीपीन वचोन तांकां विचारया कित्याक पंचायत इज नॉट द टेक्निकल ऑथॉरिटी. टेक्निकल म्हणटा पळय ते टीसीपी. सो जेन्ना पळय आमी टीसीपीन येयली आनी आमी ते टावन डेप्युटी टावन प्लॅनराक मेळ्ळी हल्दोणकाराक हो एटिट्यूड आमकां तेचो बरो दिसोंक ना. दुसरी गजाल तेणेन मिडियाक भितर घेवंक ना. तेका तर कसलोच भंय ना. तेणेन तर सारकें सिस्टमॅटीक विदावट एनी फॉल्टी हें करून तर तेणेन पास करूंक ना जाल्यार तो मिडियाक जावं हे पुलीस धरचो नासलो. आमी कोण क्रिमिनल न्हू हांगासर येयला पळय. वी आर सिटीजन. वी ओनली केम अप विथ आवर ग्रीवन्सीस आनी तेजो कायदो आसलो आमकां आयकोपाक. पूण तें करूंक ना तेणेन. तो फोन कॉल्स उखलून तुजी पास कोत्ता फायल म्हणून. वेन वी आर सिटींग इन फ्रंट ऑफ हिम, this is not the attitude of the person, of the authority. He is the concerned authority. He should look into a matter. आणि हे पुलीस हाडून धरपाक सारकें न्हू तें. म्हाका दिसता हेचेर आमी परत निश्चित मारूंक जाय आनी असले पळय ऑफिसर्स आहात तांकां सॅक करपाचे. जे हिसपान टावन प्लॅनरान आमकां भितर घेतला आनी मिडियाक भितर घेवंक ना आनी जे हिसपान तो उलयला हे आमी पब्लिकाक सांगूंक सोदता. एज अ यंगस्टर जे आमचे कलंगूट इज अ व्हेरी हाय रेव्हेन्यू जनरेटिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी एरिया. प्लॅनिंग म्हटल्यार इज अ कंपल्सरी प्रोसेस ओवर देर. आयज तुमी कलंगूटान तरी एक रावंड मारशी जाल्यार थिंगा पार्किंग स्पेसीस ना. पार्किंगाक प्रॉब्लम आहा. थिंगा उदकाचे प्रॉब्लम आहा. लायटीचे प्रॉब्लम आहा. अक्षरशः डेली एवरी सेकंड थर्ड डे लायटी वयता थिंगासर आनी तेजे नंतर हे ताबडतोब धडाधड टेक्निकल क्लियरन्सी पास करता एंड दे आर पुटिंग द बॉल ऑन द पंचायत की तुम्ही पंचायताक दवरा. पंचायत should not issue them permission. If water resource department dora, if there is no water coming in that particular village, catch them, catch the electricity department. The town and country planning department is the head of all this. जमनी, शेतां, विकास आनी तांचे प्लॅनिंग हे विशय सध्या गोंयांत गाजतात. मंत्री, आमदार, सरकार, अधिकाऱ्यांक लोक धारेर धरपाक लागल्यात. अशें आसूनय ग्रामसभेत घेतिल्लो थाराव दिवपाक म्हण कळंगुटकार टीसीपी डिपार्टमेंटात वतात आनी थंय तांकां ऑफिसराची शापोदां आयकची पडटात. खुबळिल्ले कळंगुटकारांनी कितें मागला सरपंच जोसेफ सिक्वेरा सयत हेरांक आयकात. सरपंच म्हणून हे सगळे ते फाटी दवरया. आमी टॅक्स पेयर्स, आमी कळंगुटकार, आमी हे गांवचे, आमी घाटी वयल्यान येवंक ना, कर्नाटकाचो येवंक ना. आमकां टायम दिवंक ना तेणें. इतलो बिजी तो ऑफिसर. बिल्डराचे फोन येयल्यार रोखडो तो बिल्डराचे फोन घेता आनी आमी स्वता टीम फुडें रावन आमकां घेयना. तुमकां प्रेसाक म्हणटा तेजो प्रेस काडिनाका. आतां आमी कितें सांगता तेका टायम नासलो. आय थिंक दे गिव अस ओन्ली 10 minutes, नॉट मोर देन दॅट, ओन्ली 10 minutes. सो आय वॉज बीन डिसअपॉयंटेड विथ दीस ऑफिसर मिस्टर अल्लोणकर. आनी अशें तरी जायत जाल्यार आमकां कळटा मागीर हेच्या वयर कोण आहा तेणेन ताका प्रोटेक्शन दिलेलें आसा. आयज आमी हांगा येवन आमकां शॉक जालाय तेजी उतरां आयकून. तेजो एटिट्यूड, असलो एटिट्यूड मनीस हांवें केन्ना लायफान पळोवंक ना. आमी येवच्या तेन्ना पुलीस धरल्या रेडी. 10-15 पुलीस धरले आमकां आनी ते सांगता की तो सांगता भितर मिडियाक भितर घेना काय ताका भायर काड. ताका विचारता परमिशन हांगा मिडियाक भितर घेना तो. आनी विचारता हेचेर कितें तूं आतां एक्शन घेता.
तो म्हणटा आय विल स्टडी एंड लेट यू नो. तो कांयच आमचें आयकूंकच सोदिना. What plan of action we are going to take it on this? The attitude of the government officer has to be changed towards the public. Their attitude has to be changed, and if the time comes, we will take this matter forward, and we will have the meeting with the public grievances officer and put it to their notice. आणि शेवटाक म्हापसा कचेरेंतल्या TCP अधिकाऱ्यान मिडियाक दिल्ले हे स्पश्टीकरण. I will tell you recently. Panchayat people have come. They have given me the representation. I will go through that and I will discuss with my superior. Okay. I am not officially authorized to give any statement because I have not gone through. I have to discuss that. That's it. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.